जिंदाल कंपनीच्या साऊथ वेस्ट पोर्टाक मीन हाताळपाक जाय. कंपनीन एमपीटी कडे बर्थ 5A आणि 6A 5 लाख टन मीन हाताळपाची परवानगी मागल्या. आपल्या कर्नाटकातल्या स्टील उद्देगा खातीर जिंदाल खंय दक्षिण अमेरिकेंतल्यान मीन इम्पोर्ट करतलो. कंपनीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेनूय परवानगी मागल्या. एमपीटीनूय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक जिंदालाक समर्थन दिवपी पत्र बरयलां. एमपीटीन चिटयेन बरयलां ते अशें: 15 मार्चा सावन मायनिंग बंद, पोर्टाच्या कामाचेर परिणाम जातलो. ह्या बंदरावेल्यान गोंयचे कमी ग्रेडीचे मीन निर्गत जाता. स्टील प्रोडक्शनाक लागून आतां मीन आयात गरजेची. साऊथ वेस्ट पोर्टाकडच्यान मीन आयातीची विनंती. कंपनीक पोर्टाचे 5A आणि 6A बर्थाचेर मीन हाताळूंक दिवचे आनी एमपीटीचेर अर्थीक संकट म्हूण ही परवानगी म्हत्वाची. हाचे पयलीं कंपनीक दिल्ली कोळसो हाताळपाची परवानगी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान रद्द केल्ली. कंपनीन थारायल्ले मर्यादे भायर कोळसो हाताळ्ळो म्हूण परवानगी रद्द केल्ली. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.